आज आमकां पेत्र फिरगजगारांक निजायकी संतसोसोत दीस आनी ह्या समुदाय दिसाच्या वेदी आनी सांस्कृतिक कार्याक तुमकां परत स्वागत मागता हांव. येदोळस आमच्या फिरगजेन देवा कार्गान जावन बलिदान भेटावन वेदी कार्याक आमी आयती आसाव. ह्या कार्याचे अध्यक्ष मानादिक बाब जोसेफ मचादो, मुखेल सैरो मानादिक बाब हेराल्ड पिरेरा, मानाचे सैरे श्री विन्सेंट अल्मेडा, फिरगज गवळीक मंडळाचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी प्रेमा अल्मेडा, आयोगाचो संयोजक श्री एडवर्ड लार्सन डिसोजा, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो संचालक श्री फिलिप रॉबर्ट डिसोजा, तशेंच सर फिरगजगारा हांगासर आजार आसात. तुमकां सर्वांक वंदन पाठोवंक आयचे हे कार्य स्वागत नृत्याद्वारे प्रारंभ करता. स्वागत असो नाच नाचोंक मुखार येतात विल्मा डिसोजा आनी लाविटा डिसोजा.
आता विनंती असा सभाध्यक्ष आणि आमचो फिरगज विगार मानाधिक बाप जोसेफ मचादो मुखेल सैरो मानाधिक बाप हेराल्ड पिरेरा हांका आणि उरिल्ल्या सैर्यांक वेदी रापून हाडीचे म्हूण श्री फिलिप रॉबर्ट डिसोजा हांचे लागी विनंती करता. सगळ्यांनी ताळयो पेटोवन स्वागत करीचे म्हूण विनंती आसा. तुमकां सर्वांक म्हजें वंदन. आज आमकां पेत्रे फिरगजगारांक व्हडा संभ्रमाचो दीस. आयचो दीस आमच्या समुदायाचो दीस. सभार तेंपात हांव आशिल्लें हे कार्यक्रम आज हांगासर संभ्रमान आचरण जावन आसा. आमच्या कार्याच्या सर मानाच्या सैऱ्यांक स्वागत करूंक तुमचे मुखार हांव हजर आसा. आयच्या ह्या समुदाय दिसाच्या कार्याचें अध्यक्षपण घेतलां आमचो फिरगज विगार मानाधिक बाप जोसेफ मचादो. आमच्या फिरगजेक विगार जावन आयल्या उपरांत फिरगजेचो भांगारोत्सव, कथोलीक सभेचो रुपेत्सव तसली कार्यक्रमां यशस्वी जावन ताणें चलोवन व्हेल्यान आनी आज परत आनी एक संभ्रमाचे कार्य ते आज चलोवन आसात. फादर जोसेफ मचादो तुमच्या मुखेलपणाक तकली बागोवन आयच्या कार्याक गौरवाचो स्वागत मागता. आयच्या ह्या संतोषाच्या दिसा मुखेल सैरो जावन आमच्या मध्ये हजर आसात DSAGच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो संचालक, DSAGच्या आयोगाचो संयोजक, आमकां सर्वांक मोगाचो मानाधिक बाप हेराल्ड पिरेरा. आपणाक दिल्ली जबाबदारी उत्तीम रितीन चलोवन खंयच्याय गरजांक पावचे आनी सदांच प्रोत्साहाच्या उतरांनी आमकां मार्गदर्शन ते दिवन आसात. फादर हेराल्ड पिरेरा तुमकां आमच्या सर्वांच्या नवी मोगाचो येवकार. आमच्या मध्ये आसात फिरगज गवळीक मंडळाचो उपाध्यक्ष श्री विन्सेंट डी अल्मेडा. फिरगजेच्या अभिवृद्धी योजनांक आनी कार्यक्रमांक तसो मोठो वावर आनी सहकार सदांच आसा. आयच्या कार्यक्रमांत मानाचे सैरे जावन ते हजर आसात. श्रीमान विन्सेंट डी अल्मेडा तुमकां आम्हा सर्वांच्या नवी मानाचो स्वागत. वेदीर आसात फिरगज गवळीक मंडळीची कार्यदर्शी सांत पेद्रू वड्याची गुडकान प्रेमा डी अल्मेडा. आपणाक दिल्ल्यो जबाबदारी भोव बऱ्या रितीन चलोवन फिरगजेच्या अभिवृद्धींत आपली भरपूर सेवा ती दिवनूच आसा. तिकाय घनाचो स्वागत मागता. समुदाय दिसाचो कारभारी मानेस्त फिलिप रॉबर्ट डिसोजा वेदीर आसात. फिरगजेंत विविध हुद्देत आनी जबाबदारेन हाच्या पयले चलोवन व्हेल्यात आनी प्रस्तुत फिरगजेची कुटुंबां बांदून हाडच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे जबाबदारी ते घेवन आसात. आनी आयचो दीस इतल्या व्हडा संतोशान चलोवंक तांणी भोववर्ती मिनत घेतल्या. मानेस्त फिलिप रॉबर्ट डिसोजा की गौरवाचो स्वागत. आयच्या कार्याचे केंद्र सर तुमी फिरगजगारां. जर तर तुमी नान जाल्यार आयच्या ह्या कार्याक अर्थ ना, सोबाई ना. आयचे कार्य इतल्या बऱ्या रितीन मांडून हाडूंक जबाबदारी घेतिल्ल्या सर फिरगजगारांक, गुरकारांक, फिरगज गवळीक मंडळीच्या सांद्यांक, 18 आयोगाच्या सर संचालकांक आनी सांद्यांक, समुदाय दिवस आचरण समितीच्या सर संचालकांक आनी सांद्यांक, माध्यम प्रतिनिधींक, फिरगजेच्या एकवटांत हाताक हात दिवन वावुरच्या आनी हांगासर हजर आसच्या तुमकां सर्वांकी एकाच उतरान मोगाचो स्वागत, सुस्वागत.
फिलिप रॉबर्ट डिसोजा हांका गुलाब दिवन स्वागत करता विगार बाब जोसेफ मचादो. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आमच्या फिरगेजेंत उत्तम रितीन चलोवन आसा. तांचे प्रगतीची मोठी वर्दी प्रस्तुत करता श्री फिलिप रॉबर्ट डिसोजा. मुगाळ विगार बापानो, अध्यक्ष बापानो आणि उपाध्यक्ष आणि कार्यदर्शी आणि संयोजकांक आणि ह्या फिरगज कुटुंबाक सांगाता मेळून केल्ल्या ह्या समुदायाच्या दिसाच्या संभ्रमा संदर्भी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे जेराल वर्दी तुमचे मुखार दवरूंक खुशी व्हरता. 1987 इसवेंत मंगळूर दियेसीजेंत लायिकांचे मुखेलपण चडोवंक आनी गवळीक वावरांत लायिकाच्या मेतेरपणाक चडीत गमन दिवंक फिरगज आनी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय प्रारंभ केले. मंगळूर दियेसीजेचो गवळीक बाप अदीक मनादीक डॉक्टर एलोशियस पाउल डिसोजा हांच्या आदेशा खाल 2007 इसवेंत आमच्या फिरगजेंत विगार बाप विक्टर डिसोजा हांणी वाड्या जमाती आरंभ केल्यो. सुरवेर वाड्यांतल्या एका घरांत जमात आसा करून त्या घरांत वाड्यागारांनी हाजर जायचे म्हणून आयताराच्या मिसा उपरांत तिळशिलें. अशें हर एका म्हयन्यांत 2 घरांनी संजेच्या वेळार जमत्यो सुरू केल्यो. विगार बाप हर एका वाड्यांत वाड्यागारा सांगाता हाडून तरबेती दितलो. सुरवेर थावन अखेर पर्यंत चुका नासतना जमतेक हजर जातले. तशेंच वाड्यागारा व्हडा उमेदीन जमातेक येतली. सुरवेर 7 मिनटांचें विधान चलोवन व्हरूंक तरबेती दिली. उपरांतल्या दिसांनी हर एका वाड्यांनी प्रेरकाक नेमक केलें आनी तांकां तरबेती दिली. तशेंच फिरगजेंत संचालक नेमक करून वाराड्यांत जावच्या तरबेतीक हजर जावंक उलो दिलो. तारीख 28/11/2019 वेर आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे निर्देशक बाप हेराल्ड पिरेरा हांणी कल्याणपूर इगर्जे हॉलांत आसा केल्ल्या संचालकाच्या जमतेक आमच्या इगर्जेतावन संचालक हजर जाल्लो. अशें तरबेती जोडिल्ली वाड्यांनी कार्यागत केल्यात. बाप विक्टर डिसोजा हांच्या उपरांत बाप सुनील डिसिल्वा हांगासर विगार जावन आयले आनी समुदाय जिवाळ करच्या पासून उर्बेवंत प्रेरकांक विंचून काडून तरबेती दिली. अशें एक फिरगज तरबेती पंगड आसा करून वाड्याच्या विविध फिरगजांनी प्रेरकांक तरबेती दिवंक सांगाता आपण व्हरतले. तारीख 18/11/2013 वेर गोंयांत आसा केल्ल्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या राष्ट्रीय संमेलनांत आमच्या फिरगजाच्या संचालकान भाग घेतला. थंयसर सकट राष्ट्रांच्या फिरगजांनी समुदाय कशें चलोवन व्हरतात, कसलीं सेवेची कामां जातात, खंयच्या रितीन आमच्या फिरगजांनी सेवा दियेत म्हणली माहेत जोडल्या हाची वर्दी तयार करून आमच्या विगारांक दिल्या. तसलो समुदाय आमच्या फिरगजेंत आसा करूंक त्या वर्दे मारिफात वाड्यागारांक तिळसिलां आनी कार्या रुपार हाडला. उपरांत आमच्या फिरगजेक बाप कॅन्यूट बार्बोजा विगार जावन आयले. हांणी आमच्या फिरगजेंत लोकांक बायबलाचो विधान विशयांत चडीत माहीत मेळोवंक गमन दिलें. तारीख 6/12/2016 वेर आयताराच्या मिसा उपरांत वारड्याचे निर्देशक बाप हेराल्ड पेरेरा हांकां आपोवन बायबल हरसो विधान चलोवन व्हरच्या विशयांत तरबेती दिली. उपरांत आमचे आतांचे विगार बाप जोसेफ मचादो आमच्या इगर्जेक सेवा दिवंक आयले. हांणी हर एका वाड्यांत वचून बायबल हरसो विधान आनी लेक्सियो दिविना विशयांत तरबेती दिल्या. तशेंच समुदायाच्या दिसाक तयाराय जावन समुदायाची गितां वाड्यांनी वचून शिकयल्यांत आनी समुदायाक संबंद जाल्ले नाडकुळे तयार करून हर एका वाड्यागारांनी ते करून दाखोवंक उत्तेजन दिलां.
तशेंच वाड्यागारांनी व्हडा उमेदीन सांगाता मेळून जायपुरती तयाराय केल्या. आतां ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो आयोग वावर तुमचे मुखार दवरता. हर एका वाड्यांत 2 या 3 समितीचे सांदे आसात. वाराडे अंतर जावच्या तरबेतींक संचालक तसे प्रेरक हजर जातात. वाड्या जमते वेळार गरजेचो विशय मांडून हाडणं कार्यगत करतात. फिरगत याजक बापाची थावन जोगती सल्हा सूचना घेवन वाड्यांनी कार्यगत करतात. वाड्या जमतेक पयले पूर्वी तयाराय करतात. आमचे फिरगजेक तरबेती दिवंक आयिल्ले विगाराचे नांव अशें आसा. बाप हेराल्ड पिरेरा. ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या वाडावडीक मुखेलपण घेतिल्ले फिरगर याजकाची नांवां अशीं आसात. बाप विक्टर डिसोजा, बाप सुनील डी सिल्वा, बाप कॅनोट बार्बोजा, बाप जोसेफ मताजो आतांचे विगार जावन आसात. ल्हान क्रिस्तांव समुदाया मारिफात वाड्यांत जाल्लें बरेपण तुमचे मुखार दवरता. वाड्यांतल्या कुटुंबाची लागशिल्ल्यान वळख जाल्या. कुटुंबांनी कितलीं भुरगीं युवा जाणां उतरप्रायेची आसात आनी कितें करतात म्हणले विशीं कळीत जालां. पवित्र पुस्तक कसो वापरी जाय, जिविताक पवित्र पुस्तकाक आसचो संबंद ह्या विशीं समजणी देवाच्या उतराची जाणवाय लाभल्या. पवित्र पुस्तकाची प्रती हर एका घरांत आसा. तशेंच वैयक्तीक रितींनी देवाचें उतर वाचूंक, नियाळ करूंक आनी त्या प्रमाणे जिणी मांडून हाडूंक समजणी मेळ्ळ्या. वाड्यावार देवस्तुतेंत भाग घेवंक, वाचपां वाचूंक, किर्तनां गावंक अवकाश मेळ्ळा आनी उमेद आनी धैर्य चडला. विविध संदर्भांनी तेर्स खुर्सावाट आसा करून आध्यात्मीक बरेपण जोडलां. वाड्यांतल्या पिडेस्तांक, एकसुऱ्यांक आनी कश्टतल्यांक कुमो करच्या मारिफात दुर्बळ्या भुरग्यांक शिकपाक कुमोक, तशेंच विविध रितीची सेवाकारी मांडून हाडच्या मारिफात वाड्याघरां एकामेका गरजांक पावल्यात. सरकारांतल्यान मेळच्यो सक्कड सवलत्यो आमच्याच फिरगजेच्या पंचायत सांद्या मारिफात माहेत घेवन तांच्या उमेद कुमकेद्वारी चढावत जाणांक कुमोक लाभल्या. राजकीय जागृती आनी सर्वांनी वोट घाली सारकें मार्गदर्शन दिवन आसात. वाड्यांनी जावच्या रोसाक खासदाराक ओव्यो वेर्स गावन संस्कृती जिवाळ दवरूंक वाड्यागार वावर करन आसात. वाड्याच्या सांताचे वार्षिक फेस्त वाड्यांत आचरण करच्या संदर्भार खेळ, क्विज, सन्मान करून भुरग्यांक तसे व्हडांक मनोरंजनकारी मांडून वाड्यागारांक खुशाल बरी जावंक आनी वाड्या जमातेद्वारी कसलें बरेपण लाभता म्हणून समजणी दिल्या आनी वाड्यागारां मदलो एकवट वाडोसो केला. एका मनाची आनी एका काळजाची जावंक प्रयत्न केला. आतां मुखल्या दिसांनी आमच्या फिरगजेंत गरजाची कार्य भुरग्यांनी युवा जाणांनी वाड्या जमातेंत हजर जावन सक्रिय रितीन पात्र घेवच्या बरी वडिलांनी प्रोत्साह दिवचो. सक्कड वाड्याघरांनी जमातेक हजर जावन पवित्र पुस्तकाची जाणवाय जोडची. समुदाय जिवाळ दवरून एकवटांनी माया मोगान जियोवन अक्रिस्तांव भाव भयणीक बरी देख जावन देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवचें. फिरगजगारांनी हेर पंगडाक वचनाशें आमचो एकवट भद्र आसा करचो. वाड्यांत तरबेती आसा केल्ल्या तवळ चडीत संख्यान हजर जावचें. वाड्या जमातेक चुका नासतना आनी समितीन बरी कर्ण तयाराय कर्ण पूर्व तयाराय करूंक मुखार येवचें. चडीत हाजरे सवे सेवाई चडोवची.
ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो वावर निरंतर जावंक जाय, हाका निरंतर तरबेती गरज आसा. सोम्याची सुवार्ता परगट करची, विविध विधानां वापरून त्या प्रमाणे जिवीत मांडून हाडूंक प्रयत्न करचे. एका काळजाची एका मोनाची जावन वाड्यांत फिरगजेंत आनी समाजेंत माया मोगान जिवंक हर प्रयत्न करचे. ह्या सर्वांत पवित्र सभेच्या वडिलांचे हाजरपण चड गरजेचें जावन आसा. मोगाचे न्हू, तुमी समेस्त फिरगजगारांनी, वाड्यागारांनी, तशेंच विगार बापांनी आनी उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, संयोजक आनी संचालक जावन म्हाका वावर करूंक आदार दिवन आयिल्ल्या पासून तुमचो मनपूर्वकी उपकार भोवडून ही वर्दी संपयता. देव बरें करूं. समुदाय बांधून हाडूंक वाड्याचो गुरकार आनी प्रेरकांचो पात्र भोव महत्वपूर्ण जावन आसा. आपली सेवा ताणें निस्वार्थी जावन वाड्याक आनी फिरगजेक दिल्या. तर आतां विनंती आसा, मनादीक बाप हेराल्ड पिरेरा हांणी गुरकारांक आनी प्रेरकांक मान करूंक. तांची नांवां वाचून सांगता. सरिता डिसोजा. सा थॉमस वडो गुरकार लिनेट डेसा, प्रेरक जेनेवी डिसोजा, विल्मा डिसोजा. सा पाउल वडो गुरकार रॉबर्ट डिसोजा, प्रेरक रीटा डिसोजा, जॉयसी डिसोजा. सा वांतोन वडो गुरकार मंजू आनंद अल्मेडा, प्रेरक रेशमा डिसोजा, लविना डी अल्मेडा. समुदायाच्या ह्या दिसाक दानाच्या रुपार पयशांचो आदार दिल्ल्यांक आतां मान करी जाय म्हूण विनंती करता हांव. मानादीक बाब जोसेफ माचादो हांचे लागीं. वा पेद्रू वडो. फिलिप रॉबर्ट डिसोजा, एडवर्ड लार्सन डिसोजा, पेद्रू वडो. डोनाल्ड आयरिन डेसा, पेद्रू वडो. दानीक मान केल्ल्या फादर तुमकां देव बरें करूं. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय अर्थभरीत सेवा दिवन आसा. ताका कारण फादर हेराल्ड पिरेरा हाचे दियसजीचे संचालक आनी उडपी दियसजीचे 18 आयोगाचे संयोजक. आता ताणें मुखार येवन आपली विशेष बसका स्वीकार करूंक विनंती. मनादीक बाप हेराल्ड पिरेराची माय फिरगज फेरमोदे तो जवळी चरक्या भुरग्यां पैकी एकलो. ताणें तांचे येजकपणाचे शिकप मंगळूर तशें मुंबयच्या सेमिनारीन जोडला. मंगळूर देसो याजक जावन तांकां वोट मेळिल्ली 1995 इसवेच्या एप्रिल 25 तारीखेर. आतां उडपी बिस्पाच्या निवासान तांचे दफ्तर आनी केम्मन फिरगजेन तांची वस्ती. मंगळूर लागसर शक्तीनगर फिरगजेन विगार जावन वावर दिता आसतना ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या क्षेत्रांत तांची उर्बा आनी उत्तीम वावर पळयवन गवळी बापांनी तांकां मंगळूर देसाच्या उडपी वलयाचो ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो डिरेक्टर जावन नेमक केलो. उडपी देस स्थापन जाल्ल्या उपरांत देसाचो ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो डिरेक्टर जालो. 18 आयोग प्रारंभ जाता आसतना आतां देसाच्या मट्टार क्रिस्ती एकवट आयोगाचो आनी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आयोगाचो डिरेक्टर तशेंच 18 आयोगाचो देस
संयोजक जावन वावर दिवन आसात. तांच्या वावरान आमी तांकां सर बरें मागता. दियेसीक आनी आमच्या पेत्री फिरगजीक ताणें दिल्ल्या सेवेचो उपकार भोवून आनी उल्हास पटोवन शेल पंगरून आनी फुलांचेलो फळां अर्पून मान करता. आम्हा सर्वांनी तुमच्यो ताळयो पेटोवन फादर हेराल्ड पिरेरा ताका अभिनंदन पाठयचें म्हूण विनंती आसा. फादर तुमच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा. आमचो समुदाय एकवटीत बळाथीक आमचो समुदाय एकवटीत बळाथीक आमचो समुदाय. सांत पेद्रूक समर्पित केले फिरगस पेत्रे फिरगस आणि या फिरगस कुटुंबाचो वडील बाप जोसेफ मचादो, उपाध्यक्ष विन्सेंट, कार्यदर्शी प्रेमा, 18 गोंचो संयोजक लार्सन, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो संचालक फिलीप रॉबर्ट डिसोजा, तशेंच हांगासर सभेचेर हजर आसच्या 18 योगांच्या संचालकांनो, वाड्याच्या गुरकारांनो, प्रतिनिधी, प्रेरक, तसेच संघ संस्थेच्या अध्यक्षांनो, तुमकां समेस्तांक प्रत्येक तरान गवळी मंडळीच्या संध्यानो आनी फिरगसकारांनो, तुमकां ल्हान क्रिस्तांव समुदाय दिवसाचे रास रास उल्हास. ताळयो भेटून स्वागत. म्हाका दिसता फिरगस चारित्र्यांत समुदायाचो दिवस नांवाकाल हें आचरण पयले पटी फिरगस जसो दीस तुमी केला. समुदायाच्या दिसाक आनी फिरगसच्या दिसाक काल हें व्यत्यास म्हूण सांगूंक आशें येता. कित्याक हिका एक्चुली हांवें लास्टाक उलोवचें पूण आज पयलो अवकाश दिला म्हाका. आतां फिरगजेचो दीस म्हणटा आसतना तो संभ्रम फिरगजेक मात्र सीमीत जावन आसता, लिमिटेड सेलेब्रेशन. ताका एक सैरो पदराप येवंक पुरो, मागीर अशें आज कितें जालें, ब्रेकफास्ट, मागीर जेवण आनी एक सांस्कृतीक कार्यक्रम. त्या दिसा थोडे कडेन बायलो बाड्याचो नाटकान कार्यक्रम असो लायिल्ले आसा. पूण समुदायाचो दीस म्हणटा आसतना इल्लें विस्तरीत आचरण जावन आसा, एक्सटेंडेड. कित्याक म्हळ्यार आमच्या पवित्र सभेची 4 लक्षणां, एक भगेवन अपोस्तोलीक आनी कातोलीक. वो कातोलीक लक्षण केदळा हांगासर कार्य जाता की म्हळ्यार वारड्याचो प्रतिनिधी आनी DSCGचो प्रतिनिधी तुमच्या सांगाता मिसाचें बलिदान पेटोवन, तुमच्या सांगाता फळार घेवन जेवण करून कार्यक्रमान भागीदार जाता आसतना पवित्र सभेची 4 लक्षणां हांगासर कार्य जातात. त्या देखून संपूर्णता मेळची समुदायाच्या दिसाच्या आचरणांत. त्या देखून मगोचे न्हू आज प्रत्येक तरान थोड्या जाणांक अभिनंदन पाठयचें. कोणाक 4 समिती केल्यात खंय पाद्रापान, त्या समितींत आसच्या सरसन्याक प्रत्येक तरान देवस्तुती आज भोव वेवस्थीत रितीन, अर्थबरीत रितीन, इवन गायन मंडळीन भोव अपुरबायन गायन करून ताची काय म्हणटात ग्रेस्त कांय सडयल्या. मात्र न्ही आमकां समेस्तांक गंभीर रितीन भाग घेवंक ताणें कुमो केला. त्या देखून तुमकां समेस्तांक अभिनंदन. अशेंत देवस्तुती मुखार वचून आज मात न्ही. ओके. दुसरें जावन आसा आज हांगासर 4 वाड्याचीं 4 समुदायाचीं गितां. हें पयले पटी चारित्र्यांत आमच्या. त्या देखून म्हाका एक्चुअली लास्ट उलोवंक दिला पुरा तुमचें आरावंड नेरावंड सारांश दिवंक बरें जातें. पूण अभिनंदनाचे प्रोग्राम ते हर एका वाड्यातावन एक समुदायाचें गीत आनी ती मिनत घेतल्या तुमच्या विगार्भपणी. कितलो बरो थाळो तांकां आसा गते, भोव अपुरबायचें देणें तांकां आसा. आज भक्तीपुनान ताणें मीस पेटयला आनी परवां आतां ते टीव्हीर येता आसतना भारी डिमांड तांकां. आनी डिमांड सडटा पदरापा गेट रेडी. आतां आमचे गवळीक मंडळीच्या सांद्यांनी जर तर नाका म्हणलें तर हो दीस आज आमी हांगासर हें आचरण करतना उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, तशेंच 18 एकोजो संयोजक आनी संचालक तुमी घेतिल्ल्या मिनतेक हांव आभारी जावन आसा. त्या देखून मोगाचें न्हू हे दीस सांगाता आमी आचरण करचें एकवटाक अती गरजेचें. हांवें सांगलें मिसाच्या बलिदाना वेळार सर्मा वेळार आमकां एकवटीत परजा म्हूण आनीक आमचेत क्रिस्तांव मुखेली येदोळ म्हणसर बहिरंग रितीन ताणें सांगिल्लें ना, इल्लें खावची आसा. त्या देखून असले एक चिंता पोसा जाय. आमी कुर्ली कस्ताचे बिलकुल न्हय म्हूण आमी रुता करी जाय. आनी अशें एक दीस एकवटीत आनी बोळादीक समुदाय न्ही केवळ
पेत्रे फिरगेजेच्या कुटुंबांत बगार आमचो कल्याणपूर वाडो तशें सगळ्या दियेशींत दिसून येवन दी म्हणून आशेन तुमकां समेस्तांक बरें मागून वावुरलेल्या समेस्तांक देव बरें करूं म्हणून तसो जेजू क्रिस्ताची आशिर्वाद मागून दोन उतरां किरगता देव बरें करूं. आयच्या कार्याचो घन अध्यक्ष, कार्यक्रमाचो मार्गदर्शक, फिरगजेच्या हर एक कार्याक आनी कार्यक्रमाक संपूर्ण सहकार दिवच्या आनी आयच्या ह्या कार्यक्रमाचो रुवारी बरो गावपी आमचो फिरगज विगार मानादिक बाब जोसेफ मचादो हांचे तावन अध्यक्षांची उतरां. हजर आशिल्ल्या मानादिक बाब हेराल्ड पिरेरा तशेंच उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, 18 संयोजक आनी ल्हान समुदाय संचालक हांगासर जमिल्ल्या मोगाळ फिरगजेच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, आतां उलोवची म्हजी सर्ती फाटल्या 2-3 वर्सांत उलोवन आयकून बहुशा तुमकां पुरो जाला आसतलें. हाचे वंदे रागा वंदे पद्या म्हणून किबरो तुमी कशें आसून एक तो संदर्भ येता आसतना तुमी आयकल्यारय आयकनात तरी हांवें उलयचें पडटा तसलो एक आमची गजाल. आज हांवें सांगूंक अपेक्षा करची खंयची की म्हळ्यार ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक संबंद जाल्लो विशय, कित्याक ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो दीस आज. आयच्या दिसा हे कार्यक्रम आज हांगासर उबें जाला जाल्यार आमी आचरण करता जाल्यार हाच्या फाटल्यान जायत्या जाणांचें उत्तेजन, प्रोत्साह, मार्गदर्शन, उमेद आमकां लाभल्या. पयलें उत्तेजन आमकां लाभलें मानादिक बाप हेराल्ड पिरेरा हांचे तावन. सगळ्यांनी करतात तुमी हें केल्यार बरें आसलें म्हणून मेळ्ळे कडेन तांणी म्हाका सांगचें आसलें आनी हांवें कलय सांगल्यार तें जायना म्हणनात. तशें आसतना तांणी सांगलें पुरो हांव करना जाल्यार थोडे म्हणी जारी करचें न्ही हांवें देखून पळय घट्ट भोवन केलें हांवें आनी तांच्या उमेदीक उल्याक पाळो दिवन एका समुदाय दीस आसा करया म्हणलें एक आलोचना म्हाका आयली, ती मोतींत रोंबली आनी ही आलोचना हांवें संचालक फिलीप रॉबर्ट डिसोजा न्ही डिसोजाक सांगता आसतना ताचे थंय भरपूर उमेद मेळ्ळी. जायत फादर करया फादर तो म्हणलो. ताचे उपरांत हांवें हो विशय दवरलो फिरगज गवळीक मंडळीन आनी फिरगज गवळीक मंडळीन तो विशय दवरता. फिरगज गवळी मंडळीच्या सकट संद्यांनी कोणाकच सोडिनासतना 100% जायत फादर करया फादर हे कार्यक्रम येदोळ जावना फादर आमच्या फिरगजी जावना फादर म्हणटाना ताणें सांगता म्हजी उमेद दोडती जाली थंयसर आनकी चड म्हाका उर्बाक मेळ्ळी. आनी अशें आमी मुखार वता आसतना 4 वाड्यांगी आमी गेल्या. 4 वाडी हो निर्धार काडलो वाड्याक वचून गोळी मंडळी न्हय. गोळी मंडळी म्हाका अभिप्राय मात विचारले करी येता करी आम जमून हो ल्हानशा समुदायाचो दिवस देखून फिरगजेक वाड्याक वचूनच आमी थंयसर अभिप्राय काडून निर्धार काडून म्हणून हांव आनी संचालक 4 वाड्यांक वचून वेता आसतना 4 वाड्याचे न्ही म्हाका सांगूंक व्हरतो संतोश भोगता 4 वाड्याच्या लोकांनी कोणाकच सोडिनासतना ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो दीस आचरण करचेच जावन हात उबरलो आनी 100% आमकां पाठिंबो वाड्यांतय मेळ्ळो. अशें पुरो वाटेनी आमकां उमेद, पाठिंबो, उत्तेजन, प्रोत्साह मेळटा आसतना आमची उमेद दोडती ती थोडी जाली. मात न्हय सगळ्यांचो सहकार्य लाभलो. आमी जुबल्याक सुमार एक 7 समित्यो उपसमित्यो केल्ल्यो. एक व्हडली समिती आसली. ह्या फाटी 5 समित्यो मात आमकां जाय पडल्यो. 5 समितीच्या संद्यांनी तांकां दिल्लें वावर काम बरें करून अपुरबायेन केलां. आनी तशेंच व्हडल्या समितींनी फावो तो निर्धार तांची वर्दी घेवन व्हडल्या समितींनी फावो तो निर्धार घेतला. आनी आमी उमेद करून हो दीस आचरण करता आसतना साम पेद्रुय वगेच बसून आमचो पात्रोन ताणें कायलें गेलें गो की आमच्या समुदायाच्या दिसाक कालच्या दिसा एका दिसा पयलेंच सरकारतान भरपूर आगमेंत वतले आमचेर. पळय ह्या परिसरांत कालचो पावस पुरो कडेन येवना गे शिरवात येवना दुसरे कडेन येवना हांगा आयल्या. पावस म्हळ्यार कायलें उदक म्हळ्यार कळलें तें जिविताची झर. आनी साम पेद्रून भरपूर आगमेंत शेणोवन आमची उमेद आनी की जिवाळ आनी कार्याळ केली.
आणि आजी सांग पेद्रू आगमेन शेणूंक पुरो पूण एक सांग पेद्रूला गे तुमच्या तर्फे विनंती करची हे चूर लेट कर तुझ्या आगमेन शेणयल्या बरें आसलें सांग पेद्रू म्हण सांगून एक 4 वरां उपरांत आगमेन कितले शेणयले रे म्हणणी पूण ताच्या पयलीं आमकां हरकत जाता ती ताची खुशी काल करूंक जायना आमी ताच्या मागचे विनंती करची मात्र मगाच्या बाबानो आणि भयणानो आज ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो दीस आचरण करता आसतना ल्हान क्रिस्तांव समुदाय 8 इतल्यांच जेजूच्या उतरांच्या बुन्यादीचेर पंचांगाचेर आमचे वाडे आमी बांदून हाडचे जेजूच्या उतरांच्या बुन्यादीचेर आमी वाड्यांत सेवेक देवचे तशेंच फिरगेजेंत सेवेक आमी देवचे तशें म्हणटा आसतना कितें जाता ताचो परिणाम वाड्यांत मोगूक एकवट सेवा हें पुरा बरी लक्षणां उदेवून येतात आनी एका मनाचे एका काळजाचे आमी जावंक शकता आतां आज ल्हान समुदाय आमी आचरण करता आसतना आमी एक मेट मुखार वचचें आमी आनीकी इल्लेशें नवो अध्याय प्रारंभ करचे जर तर एक मेट वचना जाल्यार आयच्या दिसा नवो अध्याय आसतावन प्रारंभ जायना जाल्यार इतली मिनत घालून इतले पयशे वट्ट करून इतलें पुरो करून कांय प्रयोजन ना न्ही पत्रेबा न्ही ताचो फळ दिसून येवचें नाल्यार इतलें बरें करून कितें प्रयोजन कसो फळ दिसून येवचो काल आमी खरी येतात तें आमी आज चिंतून पळोवया बरें आज जाल्लें बरो सांगलां प्रयोजन मेळ्ळें बरो सांगलां तें हांव रिपीट करूंक वचना पूण आमी आनी मुखार आनीकी बरें कशें करयत बरेंच आसा एक दोळच्या कांय तोंदर ना आमचे ल्हान समुदाय जिवाळ कार्याळ आसात एकवटीत आसात माया मोगान आसात सेवा दितात पूण आनीकी आमी कशें बरें करयत म्हणून तुमकां सांगच्या पयलें एक हांव सांगूंक अपेक्षिता हें जेजू क्रिस्ताचें संचालन जेजू क्रिस्तूच ल्हान समुदायाचो स्थापक ताचें संचालन आमच्या फिरगेजेन मात न्ही उडपी देशीचें मात न्ही मंगळूर देशीचें मात न्ही सगळ्या देशांत भारतांत आनी सगळ्या संवसारार चालू आसचें हें संचालन तुमी चिंतू बरो आमच्या फिरगेजेन मात पडना आमचो सगळ्या संवसारार चालू आसचें हें संचालन आमकां एक दाखलो दिता हर एका 5 वर्सांक एकवटीक सगळ्या संवसाराच्या मट्टार आंतरराष्ट्रीय मट्टार एकेका जाग्यार एकेका देशांत हे 5 की 6 दीस कोणा सगळे सादारण चडून एका हप्त्याचें थंयसर संमेलन चलता आनी ह्या संमेलना पैकी सुमार एक 10 वर्सां चडून 10 वर्सां पयलें फिलिपिन्स देशांत जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय मट्टाच्या संमेलनांत हांवें भाग घेतला हांवेंच भाग घेतला भयणीनो आतां ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत आनी मुखार आमी कशें इम्प्रूव जावचें आनी मुखार आनीक बरें कशें करचें थोडी सलाह सुचना हांव तुमकां दिवंक अपेक्षिता पयल्यान पयलें वाड्या जमत वाड्यांत चुका नासतना म्हयन्याक एक फावटी आमी करी जाय हर एका म्हयन्यान करीचें नाजाल्यार एक मदें कळल्यार काल ना गेण चुकल्यार वांव चुकता म्हणून एक गात आसा न्ही गे गेण चुकल्यार वांव चुकता देखून तशें जावं नजो हर एका म्हयन्यान थोडे फाटी कारणांतर ती केशीन तशीन जाता एक आज कचेर येवच्या यात्रा करचें पडटा मुखल्या यात्रा करचें पडटा नाजाल्यार मोती बेसाचें आचरण आसल्यार त्या म्हयन्यान जमत रद्द करचें पडटा ती गजाल दुसरी हांवें जराल तरान सांगचें कशें म्हळ्यार हर एका म्हयन्यांत सवयेच्या बळान म्हणल्यार बरी वाड्या जमत जावंकूच जाय हें पयल्यान पयलें आमी मतींत दवरचें जाल्लें विशय दुसरें जमत बरी जावंक वाड्या समितीन पूर्व तयाराय करी जाय न्ही पूर्व तयाराय करी जाय बरें करून शिकल्यार मातशें बरें करून बरोवंक जावचें भुरग्यांक बेगीन तशें बरें करून रांदल्यार मात्र रुचीचें जेवण आमकां जेवंक जावचें वाटर हारी बरी रांदल्यार ताची गोडसाण ताची रूच आमकां सारकी मेळना ल्हान समुदाय तशेंच काल एक बुट्टी दिसयल्या पावना आयलें हांव कालें केलें थंयसर कालें बुकू कोले वाद्याल कोले काडलो बुट्टी दिसयल्या बरें जाता तशें जावन नजो वाड्या समितीन कितें करचें म्हळ्यार तांकां इल्लोसो वाव काम आसा आदल्या दिसाक एक हप्त्या पयलें तांणी पवती तयाराय करचें एका वाड्यान म्हाका बारीक खुशी जाली हांव गेल्लो एका वाड्यांत काल घेता गे कशें सांगता मुखल्या म्हयन्याचे देवाचें उतार आपल्या आदल्या जमत एका म्हयन्या पयलेंच बायबल आरशाचें त्या मिटिंगाचें ते काडटात एका म्हयन्या पयलेंच पूर्व तयार आहे पळया तुमी तशें पुरो वाड्यान तशें करचें म्हणून सांगना केल्यार बरें पूण उण्यार उणें एका हप्त्या पयलें म्हणी एटलिस्ट तुमी वाड्या समितीन सांगता मेळून कशें आचरण करयेत कालें परत त्या जमतींत मांडून हाडयेत म्हणलें एक तयाराय केली जाल्यार
आमचे ल्हानशे समुदाय जिवाळ आनी कार्याळ जाता. जेजूच्या उतरांच्या बुनादीचेर आमी वाड्यां सेवेक देवून एकवटान माया मोगान जियेजे तसो अनभोग जोडीचे आनी आम्हा सर्वांक वर्त्या मापान उत्तेजन केल्ल्या विगार बापाक तुमकां देव बरें करूं. वेदी कार्याच्या निमाण्या हंतांत आमी पावल्या. आता ह्या समुदाया दिसाचे यशस्वीक सहकार दिल्ल्या देव बरें करूं म्हणून येतात उपाध्यक्ष श्री विन्सेंट डी अल्मेडा. बरो दीस मागता तुमकां समेस्ता. धन्य देवाक अर्घ दिवन धन्यवादाची 2 उतरां उलोवंक अपेक्षिता. पयले जावन सभा कार्यक्रमाचे मुखेल सैरो जावन हजारसोन पवित्र मिसाचे बलिदान भेटोवन अर्थाभरीत शर्मावन दिवन आयचे हे कार्यक्रम यशस्वी कारण जाल्ले. DSCच्या मट्टार अपूर्बायेची सेवा दिवन आसचे. DSCच्या 18 आयोगाचे संयोजक, DSCच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे दिरोक्तर तशेंच क्रिस्ती एकवट आयोगाचे दिरोक्तर जावन आसचे. मानादीक बाप हेराल्ड पेरेरा हांकां आम्हा सर्वांच्या तर्फेन धन्यवाद पटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच फिरगजाच्या सर्व लोकांक सांगात घालून ह्या कार्यक्रमाचे मुखेलपण घेवन वेवस्थीत रितीन मांडून हाडून कार्यक्रम यशस्वी रितीन चलोवन व्हेल्ल्या ह्या कार्यक्रमाचे सभाध्यक्ष जावन आसचे. वाराडो लायक आयोगाचे संचालक जावन आसचे आमचे लोकां मोगाळ फिरगज विगार बाप जोसेफ मचादो हांचो सर्व फिरगजगारांच्या तर्फेन उपकार आटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे मदें हजर आसात फिरगज मट्टार ल्हान क्रिस्तांव समुदाय बऱ्या रितीन चलोवन व्हरून तशेंच ह्या कार्याचे यशस्वी कारण जावन आसचे. फिरगज ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो संचालक फिलिप रॉबर्ट डिसोजा हांकांय हांव सर्वांच्या तर्फेन धन्यवाद पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. ही गरजेच्या सर्व आयोगांच्या कामांनी मुखेलपण घेवन सेवा दिवन आसचे फिरगज 18 आयोगाचे संयोजक एडवर्ड लार्सन डिसोजा हांकांय हांव आम्हा सर्वांच्या तर्फेन धन्यवाद पटयता. फिरगजेच्या सभार कामांनी मोठो सहकार दिवन आसची फिरगज गवळीक मंडळीची कार्यदर्शी प्रेमा डी अल्मेडा हांकांय सर्वांच्या तर्फेन धन्यवाद पटयता. तुमी हांगा हजर आसले सर फिरगजगार तुमी नान जाल्यार हे कार्यक्रम खंडीत जावन यशस्वी जायनासले. ह्या कार्यक्रमाक हजर जाल्ल्या सर फिरगजगारांक धन्यवाद पटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. हजर आसल्या धर्म भयणींक धन्यवाद पटयता. हे कार्यक्रम यशस्वी जावंक सहकार दिल्ल्या वाड्याच्या गुरकारांक, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या प्रेरकांक, गवळीक मंडळीच्या सर्व संद्यांक, गायन पंगडाच्या सर्वांक, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय दीस आचरण समितीच्या मुखेल्यांक, सर्व संद्यांक, कार्यनिर्वहण केल्ल्या सुजा डिसोजा आनी लिनेट डेसा आनी सांस्कृतीक कार्यक्रमाचे कार्यनिर्वहण करूंक आसच्या विडा डी अल्मेडा सांस्कृतीक कार्यान भाग घेवच्या सर्व संद्यांक सर्वांच्या तर्फेन धन्यवाद पटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. व्हिडिओग्राफी केल्ल्या विनोद गंगोळ्ळी तशेंच फोटोग्राफी केल्ल्या चंदना स्टुडिओ, श्यामियानान सावंड वदकसून दिल्ल्या नागेश्वरी सावंड्स आनी नाश्तो आनी जेवण वदकसून दिल्ल्या जॉय कॅटरर्स ब्रह्मावार तशेंच प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांक धन्यवाद पटयता. मोगाचे न्हू अकरेक 2 उतरां सांगूंक अपेक्षिता. सभा कार्यक्रम आमी उणी करया आनी लोकांच्या सेवेची कामां चडोवचे आमचे प्रयत्न जावन दी. केवळ गवळी बापांक वर्दी धाडच्या आनी पत्रांनी मिडियान नांव हाडच्या खातीर आमच्या 18 आयोगाची कामां जायना जावन दीत. जेजूच्या नांवाचो फायदो उठोवचो आमी बंद करया आनी दुबळ्यांच्या आनी गरजेवंत लोकांच्या गरजेन पावची कामां आमी आयोगांत जावन आमच्या आयोगांत जावन दीत. अशें जेजूचे नीज मौल्यांनी आनी तत्वांनी आमी जियोवचे प्रामाणीक प्रयत्न करया. म्हणून तुमकां सर्वांक परत धन्यवाद पटोवन म्हजी 2 उतरां अखेर करता. वाड्याच्या जमतेक हजर जावंक नातले एक कुटुंब आनी वाडसुरे मन परिवर्तन करून एक कुटुंबाक भेट दिता. हो नाटकोळो दाखयतात सांत अंतोन वाड्यागारां. कशें आसा? हांव बरें आसा ललिता, तूं कशी आसा? हांव बरी आसा रे. तूं खंय वचून येते? हांव काजार वचून आयिल्लें. ओ काजार गंमत गे. काजार गंमत जालें. ओ
जमत कंच्यात ये ना मग वाड्याचे टेस्ट जमत कंच्याच बरं लागला तसे किती सांगते लविनाबाई पळे आमच्या वाड्याच्या कुटुंबाने पळे त्या गॉड ब्रिगेड जमत दवरल्यार ताज्या वयल्या घरची सकल्या घरची उशीच्या घरची कोणी जमत होते ना तसे सांगते तसे सांगते गी वय पळे त्या सीमाबाच्या घरात जमत दवरल्यार ताज्या शेजात ताज्या बाबाच्या घरची मात नाही ताज्या घरचे सुने मातरी ताज्या घरात उशीर असा तर किती करूया म्हणते सांगचे हांवें सांगचे तर पयलें वाड्याच्या कुटुंबामध्ये राजी करणं मागीर जमत दवरला कशें गी म्हणून ते सकट आसून दे लविनाबाई तुका हांवें एक सवाल विचारचे गी एक सवाल किती आसा रे 4 सवाला विचार तुझी ह्या वर्षाची सागोड कशी झाली लविनाबाई ह्या वर्षाची सगळ भारी बऱ्यान जालें सरिता सगळं 10 एकर सुवातेर तुवें सागोड केली गी ना 10 एकऱ्यांत 4 एकरे गुड सुवात नाही गे गुड सुवातेन सगळ करूंक जायना ते 4 एकर गुड सुवात सामाकर तुवें सागोड करीत असते ना लविनाबाई तुका सगळ्याची माहितीच ना सरिता त्या गुड सुवात समतट करूंक सुमार वर्सां लागतात नाही गे बऱ्या सुवातेर बरें बेळ्यांक काडणं लाभ करचे सारकें म्हण तुका समजाना गे लविनाबाई सागोळे करच्यांतून तूं भारी हुशार बऱ्या जाग्यार बरो फळ काडूंक तूं मुखार येताय वाडो म्हणल्यार सोम्याच्या शेतान सोडदोड करच्या मनशा सांगाता पयलें जमत करणं जेजूच्या उतराचो बरो फळ काडचे सारकें कितें म्हणटा लविनाबाई ते सारकें सरिता पूण ह्या वाड्याच्या कुटुंबामध्ये राग कित्याक गी म्हणचे हांवें राजी करचे ते प्रमुख जावन देवाच्या उतराचे जायचे तें कशें ते कशें गी म्हणल्यार जेजूचें उतार राग पयस करूंक उलो दिता ते काळजांत रिगा जाय वाड्या जमातीर पयलें करी जाय तुवें सांगचें सारकें म्हण आतां म्हाका समजता पळय लविनाबाई जेजून कितें केलें पळय देवा जेजून पयलें सगळो संवसार बापा लागीं राजी करूंक ना बदलाक बरे मनीस जाल्ल्या पेद्रू आंद्रे जाकोबाक सांगता घेवन जेजू दाखवाली थंय एक जावंक शिकयलें तुका मस्त देव बरें करूं सरिता तुका तुवें म्हाका वाड्याच्या जमाती विशयांत देवाच्या उतरां विशयान म्हायती दिली आतां आमी वाड्याच्या पेस्ताक या लविनाबाई आमी आतां पेद्रामा घरा वचून पेद्रामा कितें आमकां वाड्याच्या फेस्ताक आपूण हरया ती एक जमातीक खंयच्या कांय येनात ह्या पटी म्हणी तांकां फेस्ताक आपूण हर तांचें मन म्हणी परिवर्तन करया या लविनाबाई अशें सांगता खंय गेलो गाय वो कितल्या पयलीं आयकना मो आयलो उदावरून गेल्लो कोणाक उदवरून गेल्लो रे तूं हांवें तुकाच न्ही बाबा उदवर आनी कोणाक उदवरूंक दिता वय गे सांगना बरे शीला खंय गेला रे शिलाक तुमीच न्ही बाबा दनपार जेवणा उपरांत गुंडूचे आंगडी सामान हाडून धाडले ओ म्हाका आतां उडसच उणो जाला खंय गेला गे शीला सकाळी धाडलो हांव एका सकाळी गेला मो पळय बाबा काले गो शीला खंय गेल्ले गो तूं अशें शिक्षे करले काय काय जाला गो तुका वय बाबा तुवें म्हाका अंगडेक धाडिल्ले वय हांव अंगडेंत सामान काडून घेताना अंगडीच्या कुशीच्या त्या पन्नान म्हाका आपोवन एका नाटकांत पात्र काडून घेताय म्हणून विचारूंक लागलो तुवें कितें म्हणले हांवें जायत म्हणलें बाबा तुझे सर पे म्हज्या घरा काम करताय तुका कितें गो धैर्य कशें गो जायत म्हणले तुवें ताणें म्हाका 2 वाक्य शिकयल्यात बाबा खंयची ती सांग पळया पयलें वाक्य कौरव पांडवरा उद्धवे उद्ध काले शीला काले म्हणताय तू ताणें म्हाका तशेंच सांगलें बाबा तू कितें म्हणटा म्हण तुका कळीत आसा गी तुजे बरे हांव 7:30 न्ही हांव तुजे बरे 7:30 जाल्ले तर हांव तुमगेर कामाक रावती नातले हांव काली देड न्ही गी बाबा काले शीला म्हाका 7:30 म्हणताय गी तू कितें धैर्य तुका काले म्हणताय तू तुवें तर सांगले न्ही बाबा 7 क्लास मुग्दो न्हू 8 क्लास अर्दी मात्र शिकलय म्हणून त्या देखून हांवें तुका 7:30 म्हणलें हांवें दुसरी क्लास मुग्दोंक ना त्या देखून हांवें म्हाका 1:30 म्हणलें ओ ते शेंगे अळे ते वाक्य तुवें कौरवरा पांडवರಿಗೆ ಉದ್ದವೇ ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ನೈಂಗೋ तुवें अशें म्हणोंक जाय कौरवರ पांडवರಿಗೆ युद्धवे युद्ध म्हूण सांगिजे येला पांचुली ये देवा म्हज्या तू का काणयेन त्या पन्ना नाटक केल्ले पर्यंत गो तुवें अशें म्हणोंक जाय काल केळ्याची सालगी ती पांचोली म्हूण सांगल्यार तुवें अशें म्हणोंक जाय येला पांचाली बाबा तू मस्त हुशार म्हज्या बदले एक नाटकान तुवें पात्र केल्यार कितलें बरें आसलें न्ही
ओगरा म्हाका ते प्रकारो मजा लगे टाइम ना तू काल म्हणून चिंतलाय ओ वर 5 जाऊन आयले मो पेद्रमा पेद्रमा शिला कोण आयली की पळे लविनाबाई आणि सरिताबाई आयली ये या भितर या ओ पेद्रमा कसं असे बरं असं सरिता बरी कशी आसात तुम्ही? बरी आसा तुम्ही कशी आसात आम्ही बरी आसात ते तुम्ही आज आमच्या वाड्याचे फेस्त येणार की कोणी वय गे आमका खबरच ना मो वय आमच्या गुरकरान 2 महिने पहिल्यांच तिळशीला नाही गे वय गे राव राव माझ्या पतीने की खबर दिता फिलो ए फिलो फिलो काही गेला काय फिलो का आले साहेब आवडतो बो मारताय अरे ये साहेब ये मोठे आता ऐकत आले की मका आज आमचे वाड्याचे फेस्त घे आम्ही आज वाड्याच्या फेस्ता बसवून जाय काय म्हणताय सर पहिले सर रावती दिशा हे दोन सरी आम्ही कंचे एक जमत एक बसवून ना आज जाऊन आम्ही एक निश्चय करून जाय हर एका महिन्यात आम्ही वाड्या जमत एक वाड्या फेस्ताक हजर जाऊन जायचे आमचे सांगाता फिलू का शिला का चालू की आम्ही आपण वर या काही गेला की चालू चालू शिला काले धन्या काले पहिले गे मका आज आमच्या वाड्याचे फेस्त घेतली आमका आपण गायला आम्ही त्यांच्या सांगाता वसाचे किती म्हणता तुम्ही जेवणाचा की फो मात ए जेवण मात्र मुख्य नाही रे वाड्यांत मोग एकवट पहिले असू दे आमका भूक बाकी लागता जेवण- भूक दनपरा ए जेवण असतातच तर बिया नका तू जाय त्या जेवणाचं जेवण खाऊ काले ना आता पेपर ना जेवण होतं वाडो एक कुटुंब म्हणले आमका समजून येता आम्ही हर एका महिन्यात वाड्याचं मत करून जायचे किती म्हणता तुम्ही आमचं एक ध्येय असा जिवाळ बावार्थ कार्याळ समुदाय जिवाळ बावार्थ कार्याळ समुदाय या ध्येयाखाल आमचं वाडो आम्ही मुखारसून वर या आमच्या वाड्या लाल ख्रिस्ताव समुदाय लाल ख्रिस्ताव समुदाय बांधवाड्यावर दगड्या लाल ख्रिस्ताव समुदाय बांधवाड्यावर दगड्या लाल ख्रिस्ताव समुदाय आता पवित्र पुस्तक आधारित वाड्यांत संगता मेळता कांतार गायतात साम पाऊल वाड्या घरा एकोटांची उदर वाटून सेवा करून जेजू संगीची येता वाड्यान सांगाता मेळता एकोटांची उदर वाटून सेवा करून जेजू संगीची येता शेजारी सांगाता मेळताना एक आमी जाता शुभता वाटून घेताना बागे बन जाता सेवा कार्यान दाखयताना आपसैक वाव करता संबंध भरताना कातोलीक जाता वाड्यान सांगाता मेळता एकोटांची येता उदर वाटून सेवा करून जेजू संगीची येता एकोटांची नीती सरताना शिस्ताचे जाता बेडो तो सांडून घेताना जेजू दाखयता राग मोसो द्वेष पयस करताना त्रिंगावली बरी जाता प्रेम परगट
धर्माच्या रक्तामार्फत गुरकार कुम करता उपरांत ते कुटाम एक जाता हो नाटकोळो खेळून दाखयतात सान पेद्रू वाड्यागारां. पाऊस न्ही वय काल बरो पावस पावसान हांव येयल्लो बरो थंड जालो न्ही गे मागीर रशियन कितें खबर दिसकान बरो कशें चलता वय गे तुमचे स्पोर्ट्स डे जालो गे ओके गुरुकरामा ये बस गुरुकरामा पयस पावले बरी आसात. हांव एक मिटिंगाक गेल्लो या वेळ जालो. वेळ जालो गे पावस मेळ्ळो गे तुमकां. पावस ना थंय. हय गे बसा बसा गुरकारामा पिंचू थंय पळय रे आमचे वाडेकारा कांय काम ना कितें हांकां थंय पळयलें थंय मिटींग सुरू केलें. यो बस ओ आमचे चेडे आयले आमचे युवक बसा बसा रे बसा रे रोशनी गुरकारामा काल हांव पाद्रेपा कडेन गेल्लो त्या जाल्यार तें एक परिपत्र बिस्पाचें परिपत्र आयलां म्हणून सांगलें पाद्रेपान ते तुमच्या हातांत दिवन सांगलां आनी वाड्यांत वाचून सांगितलें म्हणून सांगलां. कळ्ळें गुरकारामा. हे काल म्हणून म्हाका दिसना जस्ट माडवला या तुमचं जे वाचून सांग पळय. मोगाचे न्हू आमची DSC जावन 6 वर्सां जातात देखून डिसेंबर म्हयन्यांत आमच्या DSCच्या पात्रोनाच्या मानाक वाड्यांत सर कुटुंबांनी तवळ तवळ सांगाता मेळोन घराघरांनी तेर्स करीचे वाड्यांत विविध कार्ये आसा करून एकवट वाड्या अंतरतावन बांदून हाडीचे अशें ह्या वर्सा क्रिस्मस सर्वांनी राजी जावन मोगान संबंदान भरलें जायचे. बरें तर मोरयेची ससाई तुमचेर मागता हें परिपत्र फिरगजांत आनी वाड्यांत जमतेर वाचचें. तर आमच्या गोडी बापाची आशा आतां उचारली तुमकां आयकली. वय वय आतां कशें करून आमी वाड्यांतल्यान सांगात फेर्साचे मांडावळ करची. सक्कड कुटुंबांनी सांगाता येवचे इल्ले कश्ट. गुरकारामा आमच्या वाड्याच्या विशयान काल सांगचे तुका एकल्याक पळयल्यार आनेकल्याक जायना एकल्याच्या घरा आनेकले वचना ते जावन बरें काम करिनात करतल्यांक ते सोडनात. गुरकारामा आमच्या वाड्यांत एकल्याक पळयल्यार एकल्याक जायना कोणीय कोणा विशयांनी बरें उतर मेळ्ळें उलयनात. बरें पळय गुरकारामा जुल्ली बाई गेली चिल्ली बाई काल जाले त्यांच्या घरा कुंकडा गेली काय तेणी झगडून पडले पोलिसांनी येवन इत्यास करी पडले. तशें म्हणल्यार आमच्या वाड्यांत लोकांक सांगात हाडूंक जायना. गुरकारामा आदी धांवन आमच्या वाड्यांत एकामेका मेळचें म्हळ्यार जायना कशें आनी सांगात हाडचे. तशें जाल्यार आमच्या वाड्यांत सांगात हाडूंक कसली अडखळ आसा सांगा पळयात. गुरकारामा हांव तुका सांगता पळय आयकय आमच्या वाड्यांत लोकांक सांगाता येवची संवय ना कितें म्हणल्यार काम आसा म्हणटात एकामेकाक पळयल्यार राग हागे दुस्मान काय अशें आसतना हांकां सांगात हाड आमी कितें करूंक जाय आमकां कितें लाभ. भारी बरें म्हणलें तुवें हांकां सांगात हाडल्यार आमकां कितें लाभ हांकां सांगात हाडीचें म्हणून आमकां कितें गरज. गुरकारामा तें बरो समा पूण म्हाका तांचे न्याय तीर्प दिवंक कोर्ट आनी पोलीस आसात तातूंत आमी केल्यार मेतेर जावचें आनी तातूंत आमकां गेलो फायदो हें म्हाका बरें लागना. हळे लोकांक सांगात हाडची म्हजी विगाराची या बिस्पाची गरज न्हय. मागीर कोणाची गुरकारामा ती देवाचीच आशा. जेजू क्रिस्तान सांगलें आमी बापा लागीं सांगलें ते सकाळी एक जावन दिता म्हणून तितलेंच मात्र न्हय जेजू जुजेक आनी मारयेक सांगाता येवंक साबार अडखळी आसले तरी जेजून तांकां सांगाता हाडलें आनी तो आमकां मनशा रुपार दिश्टी पडून साथ जालें. तशेंच
देग राय सांगाता येताना देव तांकां पळोवंक मेळ्ळो. आमी सांगाता येताना देव आमकां पळोवंक मेळटा. सारकें गुरकारामा म्हाका म्हज्या वाड्यांतल्या लॉरेसामा लागीं उलोवंक म्हाका नाका. ताज्या लागीं हांव उलयना. ताज्या लागीं उलयना. ताज्या लागीं म्हाका उलोवंक नाका. ताज्या सांगाता संबंद दवरूंक नाका. राजी जावंक नाका. हांव आतांच चलतां. म्हाका हांगा रावंक नाका. का लागीं म्हळ्यार तुमी इतले पुरो हाच्या विशयांत उलयता जाल्यार हांव हांगा रावना. हांव चलतां. हांव प्रतिनिधीक जाल्यारय राजिनामे दिवंक तयार आसा. हॅलो हॅलो रिमा काल जालें पता वय घी एक्सिडेंट. ओ कशें जालें? ओ वय घे तूं कांय चिंता करिनाका. हांव तुजें सांगता आसा. रगत ओ पॉझिटीव ओ नेगेटीव जायत गी. ओके ओके ओ नेगेटीव जायत. तूं कांय बेजार करिनाका. हांव तुका ताजी वेवस्था करता. टेन्शन करनाका. काल जालें सावेरा? म्हज्या जावयाक एक्सिडेंट जालें खंय. ताका ओ नेगेटीव रक्ताची गरज आसा खंय. ते रगत बारी अप्रूप. ते रगत आतां खंय मेळटा? आमकां तें आतांच जाय पडलां. सवेरा तू भिये नाका. तू तुजो दुस्मान म्हण चिंताय पळय. लॉरेन्साचे दुयेचे रगत ओ नेगेटीव. तुका रगत बरी मेळचे बरी काम करचे मजे. हांगा मोन म्हणलें सवाल येना. हांगा म्हज्या दुयेचो जीव म्हजे दुयेचे म्हज्या जावयाचो जीव वाचोवचो म्हजें काम जावन आसा. तशेंच म्हाका तुवें इल्लोसो कुमो करीचे म्हाका. आमी आतांच करया. बोरकाराम प्रतिनिधी आणि सर वाड्या जर हांगासर जमल्यात कितें विशय सांगीत की बसा बसा बसा. हळेलो रेसा आमच्या सावेराच्या जावयांक एक्सिडेंट जाला खंय आनी ताका ओ नेगेटीव रक्ताची गरज आसा. आमी आयकल्लें तुज्या दुयेच्या रागाचो तामणून तुजी के उपकार करशी गे. तशें गे चड उलोवंक आतां टायम ना. आतां आमी बेगीनच या. जीव वाचोवंक आसा. म्हाका माफ कर लॉरेसामा. हांवें तुजे विरोध उलोवन तुका हांवें वायट केलें. म्हाका माफ कर. तें पुरो आसूं दी. आतां सावेरा पयले आमी तुज्या जावयाचो जीव वाचोवया. अळे पुता सीमा काले डॅडी अळे त्या सावेराच्या दुवेचे सावेराच्या जावयाचे एक्सिडेंट जाला खंय. तशें तुजें रगत ओ नेगेटीव आसा न्ही. ताका तें रगत ताका मॅच जाता खंय. तशें जावन दया कर तूं वचून ताका आस्पत्रेक वचून रगत दिवन ये पुता. जायत डॅडी तुम्ही सांगले पर्यंत जाऊन दी. खंयची आस्पत्रे डॅडी? फादर मुल्लर्स फातिमा वार्ड नंबर 201. जायत डॅडी हांव वता. सावेरा तूं कांय चिंता करिनाका. सगळें सामान जाल्ल्या उपरांत आमी वाड्या जमात करया. म्हाका माफ कर गुरकारामा. हांवें ह्या घरांत हांगा एकवटन जिवचें नाका म्हूण सांगलें. पूण हळे देवान हांगा हाडलां आमकां. सांगाता मेळटना देव पळोवंक मेळटा. खंय दोगवतेक म्हजी नवी सांगाता येतात थंय हांव आसा म्हणटा जेजू. जुजे मोरी सांगाता येवंक आडकळ आसली. मोरयेक आपूण आंकवार पूण जुजेक मोरी आतां गरबेस गुपीत सोडचें बरें म्हण तो चिंता. जुजे मोरी सांगाता येवंक आडकळी उसरतात. गोवळ्यांक सांगाता येवंक आडकळी आसात. ते कितें गी म्हळ्यार तांकां आतां वेळ ना. ते गरायांक वाट कळीत ना. अशे आडकळी साबार आसात. मन असल्यार वाट आसा. सांगाता येवंक कश्ट आसात. पूण सांगाता येतना देव पळोवंक मेळटा.
सांगात येवंक आमकां आडकय आमचें मन बरें ना हेरा विशीं पाड अभिप्राय आसा नितळ मनाचे बागिते देवाक पळयतात सांगात येवया आडकळींचे जेजूच्या नांवान जैत वरया. देव बरो करून सांत पेद्रो वाड्यागारांक तुझो म्हजो शेजारी तो कोण जो कोण भुकेता जो कोण तानेता जो कोण बंदेंत आसा जो कोण उक्तो आसा तुझो म्हजो शेजारी तो जाता. हांव भुकेन वळवळ्ळो खाण तुमी दिले तानेन हांव कळवळ्ळो पियेक दिले. येया तुमी सर्गीच्या सासणाच्या सुखाक तुजो म्हजो शेजारी तो कोण तुजो म्हजो शेजारी तो कोण जो कोण भुकेता जो कोण तानेता जो कोण बंदेंत आसा जो कोण उक्तो आसा तुजो म्हजो शेजारी तो जाता. हांव परको आसलो आसरो दिलो उक्तो हांव आसलो नेसोंक दिले. येया तुमी सर्गीच्या सासणाच्या सुखाक तुजो म्हजो शेजारी तो कोण तुजो म्हजो शेजारी तो कोण जो कोण भुकेता जो कोण तानेता जो कोण बंदेंत आसा जो कोण उक्तो आसा तुजो म्हजो शेजारी तो जाता. तुजो म्हजो शेजारी तो कोण तुजो म्हजो शेजारी तो कोण जो कोण भुकेता जो कोण तानेता जो कोण बंदेंत आसा जो कोण उक्तो आसा तुजो म्हजो शेजारी तो जाता. रोहन मुखार वतना आमची गुरकारनी थांडवना ताका उत्तेजन दिता वय आनी आमकां पयल्याश्यांक जागो आसचो ना. न्ही सारके तरबेती आनी अनुभव नटला मुखार हाडला ते घुसपोडून ह्या गुरकाराक कित्याक कळना. न्ही हांवें चिंचे म्हाका कितले बेजार जाता गोतासाय इतले 12 वर्सां हांव गायना करतालो कांताराची नांबरां सांगूंक शकताना माझ्या मुखार सर्व लोक असले कितले जण असले गोतासाय ते तांच्या पूर्ण मुखार म्हाका सांगले वस्तू सायडीक वचून राव रोहना मुखार सांगले गोतासाय. वय म्हाका दिसता आमच्या विगाराक की आमी सेवा दिवची बरें दिसना तांकां हेरांनी मुखार ये म्हणून सांगला. हांवें म्हज्या कानांनी आयकला. अळे प्रतिनिधी आयली आमची बेजार येता ताच्या मुखार दवरया. किते अनिल सुनील देव बरें दीस तुमकां. देव बरें दीस तुमकां. किते रोडार तू गायन अभ्यास करिनात मू. नाही तुम्ही कितें म्हूण चिंतला तुमच्या वाड्यान आनी फिरगजेन तुम्ही कोणाक गायन करीचे म्हूण मुखार हाडून चिंतला. न्ही हांव फाटल्या 12 वर्सां हांव गायना करतलो कांताराची नांबरां सांगतानो तितले आसतना तुम्ही गवळीक मंडळीचे सांदे म्हाका आमकां पुरो पयस लटनो कांय कामाक नटले त्या रोहनाक मुखार हाडून दवरले मो ताका मुखाराची गरज कितें असली. किते सायबा तू काले उलयतय. तुम्ही कितें आमकां कळना म्हूण चिंतलात आमी काय ल्हान भुरगीं न्हय. माझार दोळे दांबून दूध पियेता म्हणून दुसऱ्यांक कळना म्हूण चिंचे नाका आमकां समा कळटा. तुम्ही विषय कितें म्हूण सोडोवन सांगा. तुम्ही सांगनाशे आमकां कितें म्हूण कळटाले गी. विषय का आले म्हूण सांगचे पयर लॉरेन्साचे म्हयन्याचे मीस आसतना सर्व लोक इकडचे लोक पुरो येवन आसले पुरो येवन आसतना पुरो मुखार त्या मेन
मायकाचेर काय कामा घेतल्या त्या रोहनाक मुखार हाडणं नम्र जावंक सांगले ने गायन करूंक सांगले ने म्हाका कितले बरे गायन करचे देणे आसा तितले आसतना पूर्ण म्हाका अपमान करणं त्या रोहनाक मुखार हाडले ने तुम्ही ते नाही असता ह्या दिसांनी रोहन मिसा पहिले वाती पेटयता अल्तर भुरगे असतना हेका कित्याक अवकाश दिजे तू कित्याक रोहनाचे रगार जाताय रागार पडचे किते आता रोहनाक पूर्ण मुखार एक जण जायचे न्हू अशें आसा ताका पब्लिसिटी जायचे नाही ते मात्र नाही आमच्या घरा लागीं तो पुंका आसा ने पुंकाक घर बांदतना वाट दिवनच म्हणून हांवें कितले सांगले गो तशें त्या रोहनाक तितले सांगतना ते पुंका घर बांदतना कित्याक वाट दिवचे असले ते मात्र नाही ते सोडा ते एक सिल्ली मॅटर नाही हांव माझो ताळो कितलो बरो आसा गोताय देवान म्हाका खले देणे दिलो गोताय हांव मेन आसतना हांवूच आसतना त्या रोहनाक मुखाराची गज कितें आसली तुमची अरे अनिल म्हाका हांगा उलोवंक रावंक नाका या रे आमी या हो 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 अनिल आणि सुनील किती आमच्या प्रतिनिधी लगी भारी गंभीर चर्चा केल्ली बरी आसा किती काही पण समस्या आसात गे समस्या व्हडलो समस्या आसा आता पयर तुम्ही त्या लोरेन्साच्या म्हयन्याचे मीस असले ने त्या दीस हांव कितलो व्हडलो गवपी गोतासाय हांव आसतना त्या रोहनाक मेन मायकाचेर रावंक सांगून सक्त मुखार म्हाका तू सायडीच्या मायकार वचून सांगून तुम्ही लोटले कित्याक तुका कित्याक सुनीला राग आनी बेजार आहे तुम्ही म्हाका अपमान केलो सर्व मुखार हांवें तशें तुका काय अपमानाची उतरां सांगल्यात गे ते सांगूंक ना ते तुम्ही चिंतला ते कशें सांगताय रे तू हांवें तुका अपमानाची उतरां सांगल्यात आनी हांवें ते चिंतला म्हणून सांगून तुम्ही रोहनाक मुखार हाडूंक चिंतात अळे सुनीला पावलो रोमांगरान बरयल्ल्या पत्रांत आमकां कितें सांगता ते इल्लेशें वास पळया तुका समजतलें आवाज स्वर 12 वाक्य 3 तावन 8 वडल्यान वाचून सांग पळया म्हाका दिल्ले कुरपेच्या उजवाडान तुमचे मदले प्रति एकल्याक हांव दांबून सांगता तुमचेच विशयांत लेखावर्ते होडपण चिंतूक वचनाकान बगार तुमच्या ओडपणा विशयान चिंतना मीत आसूं तुमचे भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्लो बवर्ताचे मापा प्रकार आपापली होडवीक चिंतू जशी एक कुडीन सबार सांदे आसून हर एक सांद्याक वेगवेगळे काम म्हूण आसा तशेंच आमी सबार जण तरी क्रिस्तच्या एकवटान आमी सर एक कुडीच्या विविध सांद्यावरी आमी एकामेका मेळोन आसाव देवान आमकां एक एकल्याक दिल्ले कुरपेक सरी जावन आमचे थंय आशिल्ली देणी विविध एकल्याक प्रवाद करचे देणे मेळ्ळा जाल्यार आपणाक दिल्ल्या बवर्ताच्या मापान तो प्रवाद करूं कारभार चलोवचे देणे दिला जाल्यार पेल्याच्या सेवे खातीर तो चलूं तो शिकोवणदार जाला जाल्यार आपली देणी तो शिकोवच्याक वापरू हेरांक उत्तेजन दिवचे देणे मेळ्ळ्यार हेरांक तो उर्बेनंत करूं दान दितलो उदार मनान दिवं अधिकार चलयतलो जतनेन चलोवं दयाळ कर्म करतलो तो हस्त्या तोंडान करूं आता समजले म्हण चिंता सुनीला तुका देवाचे उतरत रोमांगरान बरयल्ल्या पत्रांत कितें सांगता तें तुका गायन करचो बरो ताळो आसा तो देवान तुका एक देणें दिला फाटल्या 12 वर्सां तावन तें तूं करनासाय आनी रोहनाक एक उलोवचें देणें देवान दिला ताका हांवें नम्र सांगूंक अवकाश दिल्ल्यान तुका इतलो राग आनी बेजार गे ते सारके हांव सांगता कितें हांव आसतना म्हाका सायडीच्या मायकार रावून ताका मेन मायकाचेर कित्याक नम्र सांगूंक अवकाश दिल्लें अळे रे रोहना सुनीला तुका कळत आसा तो मदलो माईक लांब आसा तो मोठवो करूंक जायना आनी तो सायडीचो माईक मोठवो आसा तो लांब करूंक जायना तूं मोठवो आसाय रे आनी अशें करून त्या माईकाक उमकळोवचें आनी कांतारां सांगची त्या लोकांक कितल्या बरें दिसता देखून म्हजो उद्देश हो न्हय तुका कुशीन घालचो कुशीचो माईक तुज्या लेवलाक बराबर आसा देखून तुका त्या माईकार रावोंक सांगिल्लें सोडल्यार तुका कुशीन रावोचो उद्देश म्हजो न्हय तुवें इल्लें सोडदोड करताय आनी तूं समजतलें म्हण चिंतून हांवें तुका तें सांगिल्लें वय गुरकारामा तुवें आतां सांगला मरी म्हाका पोर सांगूं नाय तशें म्हाका बेजारी जाले रोहनार मोसोर चिंतलें हांवें अळे रे सुनीला तुका एक ल्हान दृश्टांत हांव दिता देवान दिल्लें देणें माईका मुखार होय 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 करचें न्हय रे
हांवें तुका सांगचें इतलेंच एक ल्हानशें दृश्टांत हांव तुका दितां ओते कोण ते रेल्वे स्टेशन गायन करता रानो मंडल कितें रे ते माईका मुखार गायन सांगून येद्दे व्हडलें गायन जाल्लें गी ताका सेलिब्रिटी केलें गी ना रे पोटाच्या बुके खातीर हेरांची मोन आतांचे ते ओण कांय पूण इल्ले पयशे दिवन आपणाची भूक थांबयत म्हणल्यार उद्देशान ते गायन करतले आनी ते आज व्हडले सेलिब्रिटी जाला माईका मुखार रावन गायन करतले न्हय रे ते ताका उपरांत ते सेलिब्रिटी जाला उपरांत 4 आंबड ते माईका हांड ताच्या तोंडा भितर रिगोवन ताका विचारलें तुजो अनुभव कसलो तूं येदे व्हडले सेलिब्रिटी जालाय म्हण सांगून ताणें कितें सांगलें रे थँक्यू जीजस अगर आप नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती पळय रे कितली बरी उतरां रे आमी ल्हानवीक जायचे देवान दिल्लें देणें आमी हेरां खातीर गळसिजे आमचे थंय स्वार्थ आसूंक नजो जायत गुरुकर्मा तुवें म्हाका इतले मोगान सांगले पळय म्हाका तेंच पुरो म्हाका माफ कर पळय सुनीला तुमच्या तल्या तरणाट्यांनी सहकार दिल्या मात्र म्हज्या तल्या म्हाताऱ्याने वाडो एक मुखेलपणान मुखार व्हरूंक चलता तुमच्या तल्या तरणाट्यांनी वोण बांदून पाटी रावल्यार आमी कसो रे मुखार व्हरचो फिरगत जाल्यार तशेंच विगार एक आत्मीक वडील मात्र आमी फिरगसगारांनी सगळ्यांनी सहकार दिल्यार एक बलिश्ट कुटुंब फिरगस कुटुंब बांदूंक आमी शकता देखून आमी सर्व स्वार्थ सोडया एकामेकाच्या भावबंधवपणान क्रिस्ती एकवटान आमचो वाडो तशेंच आमची फिरगस आमी बांदून हाडया देव बरें करूं आता पवित्र पुस्तक आधारित बोक्षी कांतार गायतात सांत अंतोन वाड्यागारा बोक्षी बोक्षी तुझ्या बहिणीक बोक्षी पाता बोक्षी बोक्षी 7 बोटी ने 7चे 70 बोटी गुन्या वेराचे बोक्सून तू मुखार सरशी तुझ्या पदकांचे बोक्साणे जोडूंक शकशी देवाकानी पेल्याक तुझ्या लागीं जाशी अशें तुझ्या बापा बरी दयाळ जाशी बोक्षी तुझ्या भावाक बोक्षी बोक्षी तुझ्या बहिणीक बोक्षी पाताक बोक्षी एरा सर्वांक बोक्षी 7 बोटी ने 7चे 70 बोटी आमी सगळी पाती म्हणले ओळखून घेवया पाताक ओळखून बापा लागीं माफी मागया भावा भयणी काळजांत बोगसून चलया आमचे बोगसाणे ते बापा तावून घेवया बोक्षी तुझ्या भावाक बोक्षी बोक्षी तुझ्या बहिणीक बोक्षी पाताक बोक्षी येरा सर्वांक बोक्षी 7 बोटी ने 7चे 70 बोटी बोक्षी तुझ्या भावाक बोक्षी बोक्षी तुझ्या बहिणीक बोक्षी पाताक बोक्षी येरा सर्वांक बोक्षी 7 बोटी ने 7चे 70 बोटी म्हातारी जावन आयली तांकां भुरगीं नातेली तांणी देवा लागीं मागले तांकां भुरग्याचे देणे फावो जावचे खातीर अखेरेक देवान तांचे मागणे आयकले अब्राहाम अब्राहाम हांव तुजो देव तूं बरो मनीस अब्राहाम आनी तूं म्हजो मोग करताय म्हण हांव नेणा भिये नाका तुका भुरगो फावो जातलो आनी तुजी संतत वाडयतलो देवान बसयल्ले बरी अब्राहाम आनी साराक एक सोबीत चेरको भुरगो फावो केलो तांकां व्हरतो संतोश जालो भुरग्याक इजाक म्हूण नांव दिलें सर्वेस्पोर देवा तुका वर्णंक म्हजे लेगीत उतरां नात तुवें म्हाका वर्ती देणी तुवें दिलाय अब्राहाम आनी सारा तांचे भुरगे वाडणेचे पळोवन संतोशान आशिल्लीं अब्राहामाक आपल्या भुरग्याक मागण्यान देवबिरांतेन वागयलें जसो तो देवाचो मोग करतलो ताणें तशेंच आपल्या पुताक शिकयलें एक दीस
देवान अब्रामाचो भावार्थ परीक्षा करूंक निर्धार केलो. अब्राहाम 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 हांव तुजो देव. हांवें तुजे लागीं एक सवाल विचारचें गी. विचार सोम्या. तूं म्हजो मोग करताय गी. असले सवाल कित्याक विचारते साय? जायत तर हांवें सांगिल्ल्या बरी करताय गी. खंडीत म्हज्या देवा. तुजी ही कठीण परीक्षा जावन आसतली. हांव हर एक परीक्षेक तयार आसा. हांव तेंच तुजें तावन आयकोंक आशिल्लो. तुज्या पुताक तुवें मोग करच्या एकल्याच पुताक म्हाका होम बलिदान भेटय. त्या दिसांनी मोनजातीची होम बली भेटयतले. अब्राहमाक आपल्या पुताक बली दिजे म्हूण देवान सांगिल्ले पातयेवंक जावना. देवान अब्राहमाक तुजी संतत वाडयता म्हणली देवाची उतरां उगडासाक आयली. भुरगो बली दिल्यार आपणाची संतत कशी वाडटली म्हूण चिंतोंक लागलो. पूण देवाक सवाल करूंक योग्य न्हय म्हूण तो जाणा आसलो. कितें जालें अब्राहम? मस्त कश्टांची परीक्षा म्हूण भोगली गी. ना ना म्हज्या देवा. म्हजो पूत तुवें दिल्ले देणे हांव कशी इन्कार करूं? फाल्यां सकाळीं हांव कशें बलिदान भेटोवचें म्हूण सांगतालो. दुसऱ्या दिसा अब्राहम आपल्या साकरांक आपोवन म्हणालो, साकरानो येया. कितें तन्या? होम बली भेटोवंक वेळी तयार करा. जाय तन्या. उपरांत आपल्या पुताक सरशी आपोवन म्हणालो, हांवें देवाक एक होम बली भेटोवंक आसा. तूं म्हजे सांगाता ये. जाय बाबा, पूण आमी खंय सरवेचे? आमी मोरायाक वचूंक जाय. देव आमकां वाट दाखयता. अब्राहम आपल्या साकरा आनी पुता सांगाता पैंट सुरू केलो. 3 दीस पैंट तांणी केल्या उपरांत ताका देवान सांगिल्लो दोंगर दिश्टीक पडलो. पुता सांगाता तो दोंगर चडलो. दोंगर चडटना इजाकान बापायक सवाल केले, बाबा कितें पुता? बाबा, आमी होम बली भेटूंक वेचे म्हूण सांगले, पूण बली भेटूंक शेळी खंय आसा बाबा? अब्राहम दुकान आपल्या पुताक पळोवंक लागलो. सांग बाबा, शेळी खंय आसा? देव आमकां शेळी फावो करतलो. अब्राहम आनी इजाक होम बली पेटोवच्या जाग्याक पावले. अब्राहम पुताक पळोवन दुका गळोवंक लागलो. दुका पुसून आपल्या पुता इजाकाक वेदीचेर दवरलो. उपरांत ताणें आपली सुरी उबारली. तेन्ना ताका एक ताळो आयकलो. अब्राहम अब्राहम सरेस्पूर देव तुजे थंय संतोष पावला. आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक तूं तयार जालोय. देवाचेर आसलो खरो मोग तुवें उगडापो केलोय. भुरग्याक कितेंच वायट करिनाका. अब्राहमाक पातयेवंक साध्य जालें ना. मलबा वयल्या नेकेत रातींतली तुजी संतस देव वाडयतलो. हांव तुका म्हज्या काळजांतान अर्गां दितां सर्वेस्परा देवा. म्हजे चडशी म्हज्या पुता. हांव तुजो मोग करता. तरी पूण देवा काबिदे जावन नजो म्हूण तूं समजताय म्हूण चिंता. अब्राहमान फाटी घेवन पळयतना एक बोकरो पळयलो. तो एका झिलकुटान शिरकल्लो. ताका होम बलिदान कसो अब्राहमान वेदीचेर भेटयलो. उपरांत तो इजाका सांगी दोंगर देंवन आयलो. झुकून राजाची उतारयकाता, मोतींत व्हरता तेच पोरी चलता, येतेश पोरे फळ दिता. 30-100 वांट्यांनी झुकून राजाचे उतारयकाता, मोतींत व्हरता तेच पोरी चलता, येतेश पोरे फळ दिता. 30-100 वांट्यांनी हुंपी तो वंपोंग गेलो.
थोडे बी मेरे खडपी सुवातेर हेर तोडे कांट्या जडा भितर उरुल्ले पोडले बोऱ्या सुवाते झुकून राजाचे उतर ऐकाता मोतींत व्हरता तेच पोरी चलता येतेच बरे फळ दिता ती 60-100 वांट्यांनी झोकून राजाचे उतर ऐकाता मोतींत व्हरता तेच पोरी चलता येतेच बरे फळ दिता ती 60-100 वांट्यांनी उतरत रेगान घेऊन दिसपडते वाचून त्या प्रकार जीवन उतरांत लिपलेल्या सोम्यांक देखून फळ काडया 60-100 वांट्यान झुकून राजाचे उतार ऐकाता मोतींत व्हरता तेच पोरी चलता येतेच बरे फळ दिता ती 60-100 वांट्यांनी झुकून राजाचे उतार ऐकाता मोतींत व्हरता तेच पोरी चलता येतेच बरे फळ दिता ती 60-100 वांट्यांनी. मोगाच्या पेत्रे फिरगस कुटुंबाच्या संध्यानो चिक्कदादा व्यवस्थित कार्यक्रम आणि 4 वाडे तरी हांगासर वेदीर सबार जाणां तुमी आयल्यात आणि समुदायाची गितां म्हाका दिसता पयले पटी समुदायाच्या दिसाक चड मापान गायलेली त्या देखून तुमकां अभिनंदन. समुदायाची गितां हांगा एकलो सुनील आयिल्लो पळय हय सुनील हाका म्हजे अभिनंदन. घट्ट ताळ्यान जे कितें विशय आसा वर्णन केला तशें म्हळ्यार उरल्यांनी करूं ना म्हणना करल्यात पूण हांगासर सादर केल्ली रीत बरी आसा ताका देखून विनोद गंगुळीच्या टिमाक ती भरती जावी. ओके गुड. मोगाच्या न्हू इतलो वेळ सकाळींतान येदोळ पर्यंत आमी हांगासर सांगता करशिल्लो. समुदायाक संबंदीत नाडकुळे तशेंच गायनां हांगासर सादर जाल्यात निजायकी तुमकां हांव चेपे उखलतां अभिनंदन पडयतां देव बरें करूं म्हणटा. आतां जेवणाचो वेळ आमच्या समेस्तांक भूक लागल्या. हांगासर युवजनां भुरगीं तशेंच वडिलां तुमी वेदीचेर आयल्यात. हो तुमचो एकवट हें बरें मन हाच्या पयलीं आमी पळयलां तुमच्या जुबलेवा दिसा तशेंच कॅथोलीक सभेच्या त्या जुबलेवा दिसा व्हडा संख्यान तुमी हांगासर मेतेर जावन ते दोनी कार्यक्रमां यशस्वी केल्यात. आयचे कार्यक्रम 100% यशस्वी जाला. हय गुड. जर तर आनीकी चड वाडे आसले तर आनीकी चड बरें आनीकी विशय हांगासर मांडन जाते आसले तोंदरे नात आनी एका समुदायाच्या दिसाक आनी थोडे कार्यक्रम करयेत. समेस्तां आमी उबे रावया आनी जेवणाचेर आशिर्वाद मागया. प्रार्थया सर्वेस्परा देवा तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताक नजरेच्या बगेन कुटुंबांत जल्मोक हाडून आमची कुटुंबां तुवें पवित्र आनी आशिर्वादीत केलें. आज आमच्या फिरगस कुटुंबाचे समुदाय दिवस व्हडा उमेदीन संभ्रमान आचरण करचें भाग फावो केलाय आसता. हें आचरण सोंप्या रितीन करूंक हांगासर मिनत घेतलेल्या समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद मागता आसतना ह्या वक्ता आयतें जाल्ल्या ते जेवण तुजे मुखार आमी दवरता. तुज्या आशिर्वादान ते पवित्र कर. ते सेवलेल्या आमा समेस्तां ते एक नवी उमेद येवं दी आनी की चड एकवटीत बळान हांगासर आमचो समुदाय मुंदारून व्हरूंक गवळीक मंडळीचे संदेश सभे विकार बापांक तशेंच आमा समेस्तांक तूं आदार आनी कृपा दी. हें सेवलेलें जेवण आमच्या कुडीक भलायकी दिता तशेंच भलायकी बरें समुदाय रुता करूं आमी समेस्तांनी आमची देणी सांगता घालूंक आदार आनी कृपा दी. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सस्नच्या सस्नाक सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमी सेंगवेच्या देण्यांचेर आमचेर आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूं.